सगळी उभी राहून मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावया. ही 19 मिसाची वेळ सुरू जाता पान 9 A19 पेज 9. मिसाची वेळ सुरू जाता आमी सगळी तयार जावया. आमचो यात्री भितर सरता आमी सगळी होकार दिवया. आमचो यात्री भितर सरता आमी सगळी होकार दिवया. Calvary no sotolo आमी तातून वांटप घेवया. सोनीचे वोन तो वांटलो आमी जेवून आयती जावया. सोनीचे वोन तो वांटलो आमी जेवून आयती जावया. सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोंपून गेल्या वॉरन डायस देवान आपणाचो जशें आपूण वेल्यार ती वस्सां बोत्तात कसलें ताचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडूं ताका सुरकेच्या राज्यांत घेवंक आमी मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जेरार फेर्नांदीस, मारिया बोतेलो, मेरी फेर्नांदीस, विक्टोरिया बोतेलो, क्रिस्तोत फेर्नांदीस, फेड्रिक फेर्नांदीस, जस्मन फेर्नांदीस, लिबन वास, नेल्सन वास, एना मारिया गोसाल्वीस. आयज साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. व्हडलें बाट्टू आंद्रे अब्रियो, कार्दोस बाडो, रेजिनाल्ड डायस, मुलातीन, लिबेर्ता डायस. साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिरमाचे विनवणे ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण पावसांक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्यास. म्हजे बहीण मानो देवाचें काळीज देवाचो मोग आमचे सोबे सदांच आसा जाल्यार आमकांच विचारुया आमचें काळीज आनी आमचो मोग देवा सोबे सदांच आसा काय. ओ 2 दिसाक आमी आमचें काळीज आमचें मन देवाक भेटूंक देवाचीच कशी आमी करूंक वावुरता काय. ओ ल्हान ल्हान ज्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आसात फातोक आसा ती आमचें काळीज आनी आमचो मोग देवाचो शिलो आमकां पयस कोत्ता काय. तर म्हजे भयण मानो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमचें जण एकल्याचें काळीज देवाक लागीं आसूं आमी देवाचो मोग करूंक आनी होच मोग देवाचो दुसऱ्यांक अनुभव दिवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाचे मोगाचें पेकोवणेचें जावंक पातकिवोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तंदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच अखबार मारेक सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो
굳고 Kristaga 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 प्रार्थूया. तळसोबीर उगीस रावून तुमचे कासकेन तेसां देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा तुझे कुटुंब निरंतरी राख आनी सांबाळ. सर्गीचे कृपेचेरूच विस्वास दवरतात तांकां तुज्या गोपान सदांच बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता ज्यो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. राजाच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. सालोमांक उत्तर पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताचें काळीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे कुशेक राजी आसलें तशें सोलोमानचें नासलें. आसते तर हे सिदोनी लोकाचे देवीचो आनी मिल्कोम हे आमोनी आमोनीन अभिशेकेचो सालोमान पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानव ना तें ताणें केलें. ताणें आपलें बापाय दाविदाक भाशेन सगल्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजाल्या उदेंती वाटेन एक दोंगरार कोमेक म्हणलोल्या मोआबिताच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हटलेल्या आमोनिताच्या देवाक एक उंच बेदी बांदली. तशेंच सगल्या आपल्या पोरक्या बायलांक बेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवांक धूप घालताल्यो आनी येवन भेटयताल्यो. सर्वेस्पर सोलोमानचेर रागार जालो कित्याक ताणें आपलें काळीज इस्रायलाच्या सर्वेस्परा देवातायन पयस काडलोलें. सर्वेस्पर ताका 2 फावटीं दिश्टी पडून पोरक्या देवाचो पाटलाव करिना जावंक हुकूम घातलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांगलोलें तें सालोमान पाळूंक ना. आनी सर्वेस्परान सोलोमानक म्हटलें, असलें कोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काडून घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितान हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तें खरें. तरी आसतना सगळी राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें बिंचून काडलेल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूल बांदून दितलो. सर्वेस्पराचें उतर हें. देवाचें ओडोवकार. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं म्हणया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें कोत्तात तीं सगळीं बागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. म्हजे शीं हे म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. उरफाटीं राष्ट्रां कोडेन लग्नाचो संबंद करूंक ताचे जिणेचो चाल आपणे दवरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. हे तांकां पास जावंक पावलो. जबाब.
तुझे तुझे पोरचेचो पोरचेचो तूं तूं मोग कोत्ताय कोत्ताय सर्वेस्परा तोर म्हजो उगडास कोर. देवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. आपले पोरचेचेर सर्वेस्पोर परत कोपलो. आपलो दायजाचो ताका वीट दिसली. जबाब तुझे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तोर म्हजो उगडास कोर. उद्गार. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक कालची रावात. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy, 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 soy Sorbespora. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सभ्यास मार्को परमोणे जेस क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सेराफनिकान आनी आपले दुवे वेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाळून ताका म्हणलें, पळय सायबा, पूण मेजा तोळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किचपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुवे वेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार आंतरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे पयर मानू हाचे दोनूय वाचपाचें नदर मारल्यार पयल्या वाचपांत आमकां सोलोमांव मेवता आनी शुभ वर्तमानांत आमकां ही विदेशी बायल. दोगांच्या जिविताचेर पयलें जाल्यार सोलोमांवाचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस वेता. आनीक जी बायल विदेशी आसली तिचें काळीज देवा सोशी येता. सोलोमांवाचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस कित्याक केलें आनी हे वस्तुरेचें काळीज देवा सोशी कित्याक लागीं. सोलोमांवाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार कालच्या दिसाक आमी आयकलां ताची तूच जाताली वाकाणी जाताली, कित्याक देवान ताका देण्यांनी बोल्लो, आपली जाणबाय फाव केली. सगलें ताचे लागीं आसलें, सगलें ताचे लागीं आसलें. जायत्यो ताच्यो बायल्यो आसल्यो. आनीक आमी पयल्या वाचपांत आयकलां की बायलांनी कितें केलें, आपल्या देवाक ती घेवन आयली. आनी देवाक घेवन आयली म्हूण तो सोलोमान कितें केलें, टू मेक देम हॅप्पी. आनीक बिकॉज ऑफ दीस रिलेशनशीप आनी मागीर एटॅचमेंटाक लागून ताणें कितें केलें, तांकां वेदी बांदल्यो. आनी वेदी बांदून हे भाशेन मोजबीर मानू जें देवाक नाका आसलें तें ताणें केलें. कुडिया देवाची बुजवण ताणें केली. कोरार ताणें मोडलो आनीक देवाच्यो आज्ञा ताणें पाळूंक ना. आनी हे भाशेन सोलोमांवाचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस केलें. ही विदेशी बायल देवा सोशी येता, जेजू सोशी येता. तिका समाजांत मान ना, तिचे लागीं कांयच ना. धूव तिची पिडेन पडल्या आनी ल्हानबीक आनी कालती जावन
जेजू सोगशी येता आनी जेजू लागीं भावार्थान मागता आनी तिका सगळें मेवता. सोलोमाच्या जिवितांत सगळें आसलें पूण ताचें काळीज देवा सोदशिल्लें पयस केलें. हे वस्तुरे लागीं कांयच नासलें, थोडें आसलें, पूण तिच्या भावार्थाक लागून आनी कालती जिविताक लागून सगळें तिका फावो जालें. सोलोमाक सर्वेस्पर देव 2 फावटी दिश्टी पडटा आनी 2 फावटी दिश्टी पडटा तेन्ना सर्वेस्पर देव ताका शिटकायता, पूण म्हाजो भयण मानो तो आयकना. ही विदेशी बायल जेजू दिसता तिका ओकमान कोत्ता म्हूण, पूण जेन्ना ती ओकमानाची उतरां, कित्याक तांकां जी विदेशी आसलीं जी जुदेव न्हय आसलीं तांकां ती सुणी म्हूण दितालीं, आनी जेन्ना ही ओकमानाची उतरां ती बायल कितें जायना, निराशी जायना, रागान बरोना, ती परत वचना, पूण आपल्या भावार्थान गोत रावता आनीक जाणवायेन आनी भावार्थान जेजूक जबाब दिता. तर म्हजो भयण मानो आमच्या जिवितांत आमी नदर मारता तेन्ना पयली वस्त एके फावटी कितें घडटा, आमच्या लागीं सगळें आसा तेन्ना देर आर टेम्पटेशन बिकमींग प्रायड, व्हडपणान जिवप, आपल्याच बळाचेर पातप, आपल्याच वस्तूचेर पातप आनी हे भाशेन जें काळीज देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान आसूंक जाय तें पयस वेता. पूण जेन्ना आमचे लागीं कांयच ना, भियेनाकात. थोडेशे तरी आसा जाल्यार ऑलवेज बी हॅप्पी, देवाक दिनवासात, कित्याक जे थोडें आसा ती आमकां आदार करता आमच्या जिवितांत तो देवाचो अदीक मोग अनुभव आनी दुसऱ्यां सोबें हो मोग आनीक हुस्को दाखोवंक. दुसरी गोश्ट म्हजो भयण मानो शिटकावणी. दर दिसाक आमच्या काळजाची आमी काळजाची आमी अंतस्कोणाची आमी काळजाची चवकशी करूंक गरजेचें. एवरी डे इट इज इम्पॉर्टंट. मागण्यांत वेळ सारूंक म्हज्या काळजांत कितें आसा, म्हज्या मनांत कितें आसा, हांव कितें कोत्तां, कशे तरेन हांव जियेतां, खंय हांव सांडटां, खंय हांव चुकतां, हाचेर दर दिसाक आमी नियाळ करूंक गरजेचें. कित्याक ह्यो वस्तू आमकां आदार दितल्यो देवाक चिटकून रावूंक, आमचें काळीज देवाक लागीं रावूंक, देवाचो मोग करूंक आनीक दुसऱ्यांचोय मोग करूंक. आनी तिसरी वस्त म्हजी भयण मानू ल्हानविकाय आनीक कालतिकाय आमच्या जिवितांत गरजेची. जितली आमी ल्हानवीक जातल्यो, कालती जातल्यो, तितली देवाची अदीक बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावतल्यो, देवाचो आनीक एकामेकाचो अदीक मोग आमी करूंक पावतल्यो. नाजाल्यार म्हजो भयण मानू आमच्या लागीं आसून पासून आमचें जिवीत तें सोलोमा भाशेन जातलें. कांयच ना, ल्हानविकाय आसा, कालतिकाय आसा, आमचें जिवीत तें विदेशी वस्तुरे भाशेन सगळें आमकां मेवतलें, सगळी खुशालकाय आसतली, बरेंपण आसतलें, शांती आसतलें. तर म्हजो भयण मानू आयज आमी नियाळुया आमचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस आसा वो देवाक लागीं आसा काय. हे जायत्यो वस्तू आमी कोत्ता, पूण म्हजो भयण मानू ज्यो वस्तू आमी कोत्ता, जें जिवीत आमी जियेता, ज्यो करुण्यो आमी आदारता, ती आमकां देवा सोदची आनीक मनशाच्या मोगान जीव आदार करता, वो देवा सोदची आमकां पयस करता आनी मनशा सोदची आमकां पयस करता काय. जाल्यार म्हजो भयण मानू जिविताची नोंदणी करूंक आनीक देव दिता ती शिकवण आनी आज्ञा पाळून देवा सोदची पोत्तून येवंक, देवाचो मोग अनुभवूंक आनी होच देवाचो मोग दुसऱ्यांक अनुभवूंक दिवंक तेच बापाची कृपान बळ सोन्याकल्या मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. AC 30 सर्वेस्वरा देवा पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ती भेट तुका मागता तो शिको हे भेटे घालता तुका या
povidrutra pohundalo podrusan yasoria ulyaso amche dere guru bahaudono Risaci kurdogot rasamcu म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाप्पाक मानता दसलें सांगून मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमच्या असोकत्यांक आदार दिवच्याक ओरोंबाक तुवें आमकां साबार वस्तू रचून दिल्यात, तर त्यो आमकां सासणाच्या जिविताचो संस्कार जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदार सासणाचे देवा, सोर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शिमेन नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सय पोत्तून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. तुवें तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोस जा. स्वर्गा एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां संगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 obarazo sorvespo Dio, sorgani solsar vola, ducia voi mova, Hosanna, usorgi, Sorvesporaci avi, Edado subaki, Hosanna, 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 usorgi. सर्वेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोल्याचें रगत पातकाचें बक्षण मेच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें बारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गूट. Sumiami vodo kata Ani hekal shitle prieta Title bavi tu boro teso Tuce moron porkota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सर्वंची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझ्या पवित्र शुभेच्छा उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोवन कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यात ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. हांच्या काकृतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अखबार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे दिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यो जुजे वाज, सा मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. मजबीन मानो सोलोमन राजा सोबें सगलें आसलें, पूण सगलें आसून कसलो फायदो जालो. देवाचें काळीज ताचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस केलें. आयज आमचे लागीं थोडेंशें तरी आसा, नॉट वरी, बी हॅप्पी. कित्याक जें थोडें आसा तें आमकां देवा सोशी उदीक लागीं दवरता आनी एक मनशाचो मोग करपाक आमकां आदार जाता. सो नेवर गेट डिसअपॉयंटेड. कित्याक जेन्ना थोडें आसा, ल्हानवीक जिवीत जें, घालती जिवीत जें, सगलें तुजे लागीं आसतलें. तर असलेच बाबार्थान आनी असलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावंक जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कोणे जिवितांत सबसकें आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंड्या राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरबोशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण त्या पयस शुभेच्या भावार्थाचेर दिसकार. आमचे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येते राजभोज चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेक मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
होमियोचे वेळार गायन गावया मोगाड जेजू यो तुयो डी 301 पान 64 D31 page 64. 모가르 지수 여두여 바바 볼린데 도교 가르사담 차라부교 지비 암체 보두교 고다이 두지비 두디 우소람 가할 두지 소도 수섬 가디 바보디 디볼라기 고다이 두지비 두디 우소람 가할 두지 소도 수섬 가디 바보디 디볼라기 모가르 제수 여두요 바바 볼린데 도교 가르사담 차라부교 지비 암체 보두교 모나이 디라이 바바르가 고쇼 고다이 비스와사 가르사 베토야 쩌나 데바 베랴 자모가 모나 티라이 바바르가 고쇼 고다이 비스와사 가르사 베토야 쩌나 데바 베랴 자모가 모가르 제수 여두요 바바 볼린데 도교 가르사담 차라부교 지비 담체 보두교 प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा एका उंडियांत आनी एकेका सींत आमकां वांटो दिवं तुजी कोशिश जाली. क्रिस्ता सगळीं आमी एक जावन संवसाराचे सोडवणे खातीर संतोशान आमचें जिवीत सफळ करूं आमकां फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. सरपद भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे वडोवकार मागणे सामगेलीक सामगे मावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी काल ते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुमराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोटे आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 page 95.
आयकोऱ्या उतराच्या उजवाडात संसारात आम्ही वचूंक जाय जिविताच्या उड्या मोसण्यात संसारात आम्ही वचूंक जाय एकामेकांक आनी वावरतात सदांच गोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां